आयतारा रातच्यान पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान दिवचल शाराचेर आयिल्ले हुंवाराचे संकश निमाणे टळ्ळे। पावसाचो नेट मातसो कमी जाले उपरांत बाजारात सयत शारांत भरिल्ले उदक देंवलें। आयतारा रातीं दिवचल शाराक हुंवारान घेरो घातिल्लो। हुंवार टळिल्ल्यान दुकानदारां सयत लोकांक थाकाय मेळ्ळी। फाटल्या 4-5 दिसांच्यान पडपी नेटाच्या पावसान आयतारा सगळीकडे धुमशणां घातिल्ली। सांज जाता म्हणसर दिवचल शारांतल्या ओल्ड बस स्टँड, छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल, पिराची कोंड आनी हेर कांय वाठारांत उदक भरिल्ले। रातीं तर अचकीत बाजारपेठेत उदक भरले। उदक भरिल्ल्यान दुकानदार आनी वेपाऱ्यांचेर आकांत आयिल्लो। हुंवार येता काय कितें अशी स्थिती निर्माण जाल्ली। कांय दुकानदारांनी दुकानांतले सामानय हलयले। मात रातीं पावस कमी जाले उपरांत लोकां मदीं पातळिल्लो भंय पयस जालो। मजगतीं राज्याभायर आशिल्ले आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां ह्या प्रकारची म्हायती मेळटकीच तांच्यांनी मध्यान रातीं दिवचले धांव मारली। तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यां सयत तांच्यांनी हुंवार स्थितीची पळोवणी केली। आयज आमी दिवचले बाजारपेठचे जे व्यावसायिक हे आमी आयज सांगूंक सोदता की जी पद्दतीन आयज पाणी भरला आमी प्रयत्न करता तशें देवा कडेन मागता की ही अशी उक्ती जाल्या ती आयज पाणी एकदम वयर वाडलेलें आसा आनी आमी आतां हो वेळ येयला रातचो देवा कडेन मागता की अशें आनी घडचें न्हय। बाजारपेठ ही म्हाका दिसता आयज अशी जर घरात जाल्यार लुकसाण ही मोठी जावपाची आहा। पूर येवपाचो संबंद आतां आमी एक अर्दे वर जाले प्लस पाणयाची लेवल वाडत आसा आनी आमी प्रयत्न करता कित्याक अशा अतिवृश्टीन आमी काय करूं शकना। फक्त आमचो प्रयत्न जे आसा ते आमी सांबाळपाचे। सुशांत पेटेकर, काल जो पावस पळय सकाळच्यान स्टार्ट जालो पळय अख्खे बिचोली बुडोवन घेतली। सांज मेरेन 5:30 6:30 जाता म्हणल्यार अख्खे बिचोलीन उदक भरलें। आमच्या दुकानांनी उदक भरलें। 15 वर्सां तरी आमी अशें उदक पळोवना। 15 वर्सां पयलीं अशी बुट्टी येयल्ली पूण हे फावट ही बुट्टी इतलें उदक येयलें मार्केटाक व्हडलोसो इफेक्ट जालो। पूण ती पेट्रोल पंप ग्रावंडा कडेन पळय एरिया ती सगळ्यांक इफेक्ट जाली। ती सगळ्या लोकांच्या घरांनी उदक गेलें। परत आर्का कडेन आसा पळय तेंच्या सगळ्या शॉपांनी उदक गेलें। हेकाच कारण म्हाका एक दिसता की हे फावट तो नालो आसा पळय आर्का कडलो तो नाल्याच्या हेंच्यांनी तितून हे आसता पळय सगळी माती आसता पळय ती हेंच्यांनी काडूंक ना। तेन्ना ते फ्लो जाता पळय उदक ते फ्लो जावना उदीक आनी म्हणून ते भरल्या कारणान ते उदक सगळें बिचोलेन भितून सरलें। म्हणजे ऑलमोस्ट बाजारान खूब कडेन हांगा बिचेले उदीक भरले सर्कला कडेन आनी हांगा कोर्टा कडेन बाजारानूय येयले म्हणजे सगळे भयावीत सिच्युएशन आसलें। म्हणून शांतादुर्गा आनी आमच्या कोटेश्वरान आमकां बिचोलकारांक सांबाळ्ळें अशें म्हाका दिसता। आतां कंप्लीट कांयच ना उदीक कांयच ना सद्या कंट्रोलान ना। म्हणजे राती बाजारात उदक येयल्लें तेन्ना कितें आकान बी येयल्लो सगळे लोकांक म्हणजे भंय आसलोच आपल्या दुकानार उदीक येतलें काय ना तें। थोड्यांनी लोकांनी आपले पयलीं सामान वयर काडून दवरलेलो म्हणजे टायम मेळ्ळो लोकांक सामान वयर काडपाक। आता सगळे सिच्युएशन कंट्रोलान आहा। काल भयावीत आसलें सिच्युएशन। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।